ह्या सप्तका भितर शेक धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान विद्याधर दाबोळकर हांणी शेक धोरणाविशीं घाल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी जाली। ह्या वेळार सरकाराची बाजू मांडटना ह्या सप्तका भितर शेक धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयाक सांगलें। ऑल गोवा बालरथ युनियनान पगार वाड जावची म्हणून फाटले फावट विधानसभेत मागणी केल्ली जाल्यार पगार वाड करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें। पूण अजून पगार वाड जाल्ली ना, आश्वासन पुराय जालें ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान दिल्या। तशेंच मडगांव नावेली हायस्कुलाच्या बालरथ कामगारांक काडला तांकां बेगोबेग परत घेवचे अशी मागणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान केल्या। ऑल गोवा बालरथ युनियनान पगार वाड जावची म्हणून फाटले फावट विधानसभेत मागणी केल्ली जाल्यार पगार वाड करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें। पूण अजून पगार वाड जाल्ली ना, आश्वासन पुराय जालें ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान दिल्या। सर्वोच्च न्यायालयान वाघ संरक्षक वाठाराक स्थगिती दिवंक ना, देखून 9 दिसां भितर उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण म्हादय हो वाघ संरक्षित वाठार जाहीर करचो ना जाल्यार खर आंदोलनाक सरकाराक तोंड दिवचें पडटलें अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। म्हादय हो वाघ संरक्षीत क्षेत्र जाहीर करप ही काँग्रेसीची संकल्पना आशिल्ली। जर मोदी सरकार ताचें श्रेय घेवपाक सोदता तर घेवनी। ह्या क्षेत्राक लागून म्हादय वाटावतली हें म्हत्वाचें अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान म्हणलें। इको सेन्सिटिव्ह झोन वा इको सेन्सिटिव्ह एरिया असल्यारूच व्हडलोसो फरक पडना तेन्ना गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना, तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी दावो केला। इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्यार सुद्दां सैम सांबाळून एखाद्या वाठाराची उदरगत करूं येता अशें तांचें म्हणणें। इको सेन्सिटिव्ह झोन वा इको सेन्सिटिव्ह एरिया असल्यारूच व्हडलोसो फरक पडना तेन्ना गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना, तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी दावो केला। इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्यार सुद्दां सैम सांबाळून एखाद्या वाठाराची उदरगत करूं येता अशें तांचें म्हणणें। सत्तरीत इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका म्हणून लोकांनी विरोध केला। वाळपय नगरपालिकेच्या सभाघरात सुमार 3000 लोकांची ह्या सभेत उपस्थिती आशिल्ली। सोमारा ह्या जाहीर सभेत सत्तरी तालुक्यांतले सरपंच पंच पर्येचे आमदार दिव्या राणे, नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्त ह्या सभेत हाजीर आशिल्ले। सत्तरीत इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका म्हणून लोकांनी विरोध केला। वाळपय नगरपालिकेच्या सभाघरात सुमार 3000 लोकांची ह्या सभेत उपस्थिती आशिल्ली। सोमारा ह्या जाहीर सभेत सत्तरी तालुक्यांतले सरपंच पंच पर्येचे आमदार दिव्या राणे, नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालय केपे वतीन नगरपालिकेच्या जोड पालवान सरकारी महाविद्यालयात मिशन बाय प्लास्टिक आयोजित करून 2000 प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो एकठांय करून केपे महाविद्यालय ते केपे मार्केटा मेरेन रॅली काडली। अशा उपक्रमांक लागून जगात प्लास्टिक कमी जावपाक मजत जातली अशें आवाहन सुभाष फळदेसायान केलें। सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालय केपे वतीन नगरपालिकेच्या जोड पालवान सरकारी महाविद्यालयात मिशन बाय प्लास्टिक आयोजित करून 2000 प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो एकठांय करून केपे महाविद्यालय ते केपे मार्केट मेरेन रॅली काडली। अशा उपक्रमांक लागून जगात प्लास्टिक कमी जावपाक मजत जातली अशें आवाहन सुभाष फळदेसायान केलां। कळंगुटे गांजो विकपी एका मनशाक कळंगूट पुलिशेन अटक केला। मूळ आंध्र प्रदेशाचो जगन रेड्डी ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या मनशाक पुलिशेन गांजो विकपाक आयिल्ले कडेन डॉल्फिन सर्कला कडेन धरलो। तांचे कडल्यान 6 लाखाचो सुमार 6 किल गांजो जप्त केला। कळंगुटे गांजो विकपी एका मनशाक कळंगूट पुलिशेन अटक केलो। मूळ आंध्र प्रदेशाचो जगन रेड्डी ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या मनशाक पुलिशेन गांजो विकपाक आयिल्ले कडेन कळंगुटे डॉल्फिन सर्कला कडेन धरलो। ताचे कडल्यान 6 लाखाचो सुमार 6 किल गांजो जप्त केला। राज्याच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकाराचो पुराय तेंको आमकां मेळत आयला। ताच्या सहकार्यान गोंय राज्याक वीज क्षेत्रांत स्वावलंबी करप हो सरकाराचो यत्न आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां। हो संकल्प पुराय करपा खातीर गांवांगांवांनी सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प उबारप गरजेचें, कारण हातूंतल्यान रोजगाराची संद निर्माण जातली अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। राज्याच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकाराचो पुराय तेंको आमकां मेळत आयला। तांच्या सहकार्यान गोंय राज्याक वीज क्षेत्रांत स्वावलंबी करप हो सरकाराचो यत्न आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां। हो संकल्प पुराय करपा खातीर गांवांगांवांनी सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प उबारप गरजेचें, कारण हातूंतल्यान रोजगाराची संद निर्माण जातली अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। भारतांतली पयली व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर सर्त गोंयांत जातली। ह्या सर्तीक 19 ऑक्टोबरा सावन सुरवात जातली। ही सर्त दक्षिण गोंयच्या वार्का दर्यावेळेर आयोजीत जातली। 4 दिसांच्या ह्या सर्तींत संवसारीक तशेंच ऑलिंपिक पदक जिखपी व्हॉलीबॉल खेळगड्यांचो आस्पाव आसतलो। सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला। तशेंच अशा लग्नाक मान्यताय दिवप काय ना हें थारावप विधिमंडळाचेर आसा अशें कळीत केलां। मजगतीं समलिंगी जोडप्यांक खंयचे हक्क आनी फायदे मेळूं येतात हाची तपासणी करपा खातीर समिती तयार करपाची घोशणा केल्या।
भाताच्या पिकावरचे ₹100 अनुदान दिता म्हणून सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फक्त ₹2 दिले. हे बरोबर न्ही, इतले त्रास करून आमी शेत रोयता तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्ही अशें शेतकार सांगतात. जाल्यार दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या कोतान शेतकी खात्यान खंय ₹2 अनुदान दिलेच ना. भाताच्या पिकावरचेर ₹100 अनुदान दिता म्हणून सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फक्त ₹2 दिले. हे बरोबर न्ही, इतले त्रास काडून आमी शेतां रोयता तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्ही अशें शेतकार सांगतात. जाल्यार दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या कोतान शेतकी खात्यान खंय ₹2 अनुदान दिवंकूच ना. गोवा टॅक्सी ॲपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या ॲपा बद्दल आसात. ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितेंय दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले. देखून ह्या ॲपाचो विरोध करचो न्ही पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. जर खंयच्याय पर्यटकांची पिडणूक जाता जायत आसत तो पर्यटक ह्या ॲपा वरवीं कागाळ करपाक शकता. तंत्रज्ञानान भरिल्लो हो ॲप आसा, देखून ह्या ॲपाक सगळ्यांनी येवकार दिवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां. गोवा टॅक्सी ॲपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या ॲपा बद्दल आसात. ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितें दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले. देखून ह्या ॲपाचो विरोध करचो न्ही पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर एथलेटिक्साचो पयलो पंगड उत्तराखंडांतल्यान मंगळाराक गोंयांत दाखल जालो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी तांकां दाबोळ विमानतळाचेर येवकार दिलो. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर देशभरांतल्यान 156 एथलेटिक्स गोंयांत येवपाचे आसात अशी म्हायती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर एथलेटिक्साचो पयलो पंगड उत्तराखंडांतल्यान मंगळाराक गोंयांत दाखल जालो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी तांकां दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर देशभरांतल्यान 156 एथलेटिक्स गोंयांत येवपाचे आसात अशी म्हायती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतींतल्या आपतकालीन वेळार वापरपी फायर एक्सटिंग्विशर सिलिंडरांत परतून गॅस भरूंक ना. जुलय म्हयन्यांत सिलिंडरांतली गॅस सोंपिल्ली 3 म्हयने जाले तरी लेगीत सिलिंडरांतली गॅस परतून भरूंक ना. दुसरे म्हळ्यार इमारतींतल्या कंट्रोल रूमांतली मशिनरी बंद आसा, ताका लागून कामगार फक्त बसून आशिल्ले दिश्टी पडटात. दक्षिण गोंयची म्हत्वाची इमारत आशिल्ल्या कारणान दिसाक हजारांनी लोक ह्या इमारतींत भेट दितात. ताका लागून वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आमच्यान न्हयकार येना. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार करात म्हणून उच्च न्यायालयान सांगलां. मजगतीं सरकार आनी रानजीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका. दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार करात म्हणून उच्च न्यायालयान सांगलां. मजगतीं सरकार आनी रानजीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका. दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या.
मंगळाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतायेखाला चल्ले उच्च पावण्यावेल्या बसकेत गगनयान मिशनाचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेत मिशनाच्या तयारीचे मूल्यांकन जालें। 2025 वर्सा गगनयान विशींचे काम पुराय जातले। ह्या बसकेत भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्राच्या एअर मिशना विशींची चर्चा जाली। मंगळाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतायेखाला चल्ले उच्च पावण्यावेल्या बसकेत गगनयान मिशनाचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेत मिशनाच्या तयारीचे मूल्यांकन जालें। 2025 वर्सा गगनयान विशींचे काम पुराय जातले। ह्या बसकेत भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्राच्या हेर मिशना विशींची चर्चा जाली। दिल्ली गाझियाबाद मेरठ RTS मार्गाच्या पहिल्या 17 किलोमीटर विभागाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी 20 ऑक्टोबराक जावपाची शक्यताय आसा। पहिल्या टप्प्यात साईबाबाद, गाझियाबाद, गुलधर, दुहाई सयत 5 स्टेशनां सुरू जातली। दिल्ली गाझियाबाद मेरठ RRTS मार्गाच्या पहिल्या 17 किलोमीटर विभागाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी 20 ऑक्टोबराक जावपाची शक्यताय आसा। पहिल्या टप्प्यात साईबाबाद, गाझियाबाद, गुलधर, दुहाई सयत 5 स्टेशनां सुरू जातली। मंगळारा 59वा राष्ट्रीय चित्रपट भेटवण सुवाळो दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आयोजित जालो। ह्या सुवाळ्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रेहमान हिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटयलो। उत्कृष्ट अभिनेता म्हणून अल्लू अर्जुन तर उत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून आलिया भट्ट तशेंच कृती सेनन हांकां पुरस्कार फावो जालो। रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट ह्या सिनेमाक उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार भेटयलो। मंगळारा 69व्या राष्ट्रीय चित्रपट भेटवण सुवाळो दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आयोजित जालो। ह्या सुवाळ्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रेहमान हिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटयलो। उत्कृष्ट अभिनेता म्हणून अल्लू अर्जुन तर उत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून आलिया भट्ट तशेंच कृती सेनन हांकां पुरस्कार फावो जाले। रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट ह्या सिनेमाक उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो पुरस्कार भेटयलो। रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याचे फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू। दुसऱ्या एका जखमी कामगाराचेर GFCत उपचार चालू आशिल्ले। रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याचे फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू। दुसऱ्या एका जखमी कामगाराचेर GFCत उपचार चालू आशिल्ले। म्हापशा हिट अँड रन केशीत म्हापशा पोलिसांनी ॲडव्होकेट मिलिंद नायक हाका अटक केली। ह्या अपघातांत म्हापशेच्या साई संतोशी कोल्ड ड्रिंकाचे पात्रांव प्रदीप नार्वेकार हांकां मरण आयिल्लें। म्हापशा हिट अँड रन केशीत म्हापशा पोलिसांनी ॲडव्होकेट मिलिंद नायक हाका अटक केली। ह्या अपघातांत म्हापशेच्या साई संतोशी कोल्ड ड्रिंकाचे पात्रांव प्रदीप नार्वेकार हांकां मरण आयिल्लें।
सध्या प्रस्तावित IITची सुवात जर आदलो आमदार प्रसाद गांवकारान दाखयली जाल्यार ताणें ती सिद्ध करचें। आपूण समोरासमोर चर्चा करपाक तयार आसा अशें आवाहन सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान केलां। प्रसादांची सुवात दाखयल्ली ती उगे सोसियादाद समितीची सरकारी जागा। ही सध्याची जागा रिवण पंचायतीत आसा अशें रजांव फळदेसायान दिलां। सध्या प्रस्तावित IITची सुवात जर आदलो आमदार प्रसाद गांवकारान दाखयल्ली जाल्यार ताणें ती सिद्ध करचें। आपूण समोरासमोर चर्चा करपाक तयार आसा अशें आव्हान सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान केलां। प्रसादांची सुवात दाखयल्ली ती उगे सोसियादाद समितीची सरकारी जागा। ही सध्याची जागा रिवण पंचायतीत आसा अशें रजांव फळदेसायान दिलां। कारापूर साखळेच्या प्राथमीक शाळेत दितात ते मिड डे मिलांत पुलावात भाजीच ना म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेटांची कागाळ। आमदार शेटान सोमारा शाळेत अचकीत भेट दिवन पळोवणी केली तेन्ना तांकां ही बाब नजरेक पडली। कारापूर साखळेच्या प्राथमीक शाळेत दितात ते मिड डे मिलांत पुलावात भाजीच ना म्हणून आमदार प्रेमेंद्र शेटाची कागाळ। आमदार शेटान सोमारा शाळेत अचकीत भेट दिवन पळोवणी केली तेन्ना तांच्या नजरेक ही बाब आयली। पारयेमळ खोला प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। फिश मिल प्रकल्प येत जाल्यार ह्या वाठारांतली न्हंय दूषित जातली अशें सैमी वाडटलो म्हणून गांवकारांचें म्हणणें। सोमारा थळाव्यांनी एकठांय येत प्रकल्पाक विरोध केलो। थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो लोकांक तेंको। पारयेमळ खोला प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। फिश मिल प्रकल्प येत जाल्यार ह्या वाठारांतली न्हंय दूषित जातली तशेंच सैमी बाट्टलो म्हणून गांवकारांचें म्हणणें। सोमारा थळाव्यांनी एकठांय येत प्रकल्पाक विरोध केलो। थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो लोकांक तेंको। उसगांव पंचायत क्षेत्रांत राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसात। थळाव्या पंचायतीन कोयराचो प्रश्न सुटाव करपाक अपयश आयिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। कोयर उखलपाचें काम सुरू केलां तरी पूण लोक कोयर हाडून उडयतात। देखून बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले अशें उसगांव पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हांणी कळीत केलें। तशेंच कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले आनी दंड लेगीत दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। राज्यातले कोमुनिदाद संस्थांनी आनी देवस्थानांनी तांचो जागो सोलर वीज निर्मिती खातीर सरकाराक दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाचे उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले।